नमस्कार. आयच्या ब्रेकावरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पयली गजाल म्हळ्यार फायनली आयच्यान आमकां क्वेश्चनावर पळोवपाचें सूख मेळ्ळें. थंय कितें जालें ताजेर आमी चर्चा करयाच. तातूंत भितर आयज सेशना भितर मनीस ते जनावरां, जमीन ते दर्या, देश ते परदेश ह्या सगळ्या गजालींचेर चर्चा जाली. हे विशय कशे आयले, तांचे कितें जालें हाजेर आमी उलयतले. सुरवात करतात जे क्वेश्चन अवराक घडलें ताजे वयल्यान. आनी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन अवर आशिल्लो तो म्हळ्यार ट्युरिजमाचेर. आमचे तिनूय मानेस्त म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर आसात. लौकीक बाब शिलकार, जॉयल बाब आफान्सो आनी पांडुरंग बाब गांवकर. आनी लौकीक सुरवात तुजे कडच्यान करता. ट्युरिजमाचे दोन विशय आयले. एक लायफगार्डांचो दृश्टीचो विशय आयलो आनी दुसरो मागीर जो दर खेपेक येता आनी जाचेर बोवाळ जाता तो म्हळ्यार ट्रॅव्हल मार्ट टूर्स आनी ताका आमी जंकेट्स हो शब्द आशिल्लो. जेन्ना प्रत्येक सरकार ताका म्हणटा की हें जंकेट न्ही म्हणून, आनी प्रत्येक ओपोजिशन ताका जंकेट म्हणटा. ह्या गजालींची चर्चा जाली. कितें जालें नेमकें? हां बरोबर. आयज पयलें म्हटल्यार आयज क्वेश्चनावर पळोवपाक मेळ्ळो आनी तितून 3 क्वेश्चन डिस्कस जाले. पयलीं एक डॉक्टर शेटयाचो वेटर्निटी हॉस्पिटल मुळगांवचें तेजेर डिस्कशन जालें. मागीर दृश्टी, मागीर तिसरो जंकेट जे म्हणटा ट्रॅव्हल मार्ट्स रोड शो तेजे पयलीं ताका जंकेट म्हणटाले विजय बी. आयज तेणी जंकेट हो शब्द वापरलो ना. पण आमी जर हिस्ट्रीन गेले जाल्यार हे ट्रॅव्हल मार्ट्स आनी रोड शोज जे इंडिये भितर आनी भायर जाता पळय न्हू, ट्युरिजम प्रमोट करपाक जाय, तेजे कोट्यांनी रुपया मोडटा. हे आमी केन्नाच्यान जंकेट म्हणून पळोवपाक लागले 2012 जेन्ना रोहन खंवटे, विजय हे ओपोजिशनान आसले आनी ते दोगूय मेळोन मेनली ते दोगूय मेळोन तेन्नाचे ट्युरिजम मिनिस्टर दिलीप परुळेकाराक ते एक्चुली उजरयताले तेजेर. आनी तेजी मागीर खूब ताका ट्रोल करताले, ते खूब तेजे खुबशे एक्सपोजे करताले त्या टायमार. तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटाले. सो आतां अशी परिस्थिती आहा. ते दोग जाण जे 2012 ते 2017 मेरेन आनी मागीर 17 ते 22 मेरेन सरकाराचेर ते वांगडा आसले दोगूय जाण, विजय आनी रोहन. ते आयज एकामेका विरुद्ध अशे सारके एग्रेसीव जावन झगडटाना पळोवपाक मेळ्ळे, आर्ग्युमेंट करता आसतना पळोवपाक मेळ्ळे. आनी विशय तोच आसलो जंकेट. जंय रोहन आनी विजय ओपोजीट म्हणजे रुलिंगा कडेन झगडटाले. ते आयज रोहन रुलिंगा वटेन आसलो आनी विजय आसा थंय हितून ओपोजिशनान आसलो. आनी तेंचे विशय येयलो. परत येयलो तो विशय ते पयशे स्पेंड करता. तेणी म्हटले फाटले 3-4 वर्सां कितले 63 crores मोडले. तितूंतले 34 crores हे फॉरेनान जे एब्रॉड जे शोज केले, रोड शो केले वा पार्टिसिपेट जाले ट्रॅव्हल मार्टान, तितून मोडले. इंडियन तुमकां तेणी प्रश्न हें केल्लो की इंडियन तुमकां कित्याक मोडचें पडटा काय म्हणटा. विथ 29 crores सुमार की दिल्लीचे ट्युरिस्टां हांगा यो म्हणून सांगचें पडटा आनी दुसरे स्टेटीन आनी ट्युरिस्टां हांगा यो म्हणून सांगता, अशे प्रश्न हें केले. आनी हे सगळे विशय काडटा आसतना तेणी आनी फुडें गजाली कडेन गेलो. तो नॅशनल गेम्स जाल्यो म्हटलें तेणी. नॅशनल गेम्साक म्हणपाक लागलो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचें काम. थंय इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीची जबाबदारी घेतलेली आनी थंय सुमार 3.5 कोटी सुमार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान पब्लिसिटी खातीर मोडलेले. तरी आसतना नॅशनल गेम्साचें प्रमोशन करपाक ट्युरिजम डिपार्टमेंटान 4 कोटी कित्याक मोडले. आनी टुरिजमांतल्यान नॅशनल गेम्साक कशें ट्युरिजम एट्रॅक्ट, हे सगळे प्रश्न तेणी विचारले. आनी विचारता आसतना मागीर जेन्ना अशे टॉकाक म्हणजे एक्चुली क्वेश्चनावर सोंपपाक पावलो आनी अशे टॉकाक एंडाक पावले तेन्ना रोहनान एक कमेंट मारलो की विजय हे 16B न्हू म्हणून. आनी 16Bचो विशय आमकां सगळ्यांक खबर आहा. 16B अस्तित्वात हाडपी म्हणजे जल्माक घालपी विजय सरदेसाय. सो ताका तो पॉयंट मारतात तेजें जें रिएक्शन आसलें पळय न्हू, थंय तेणी डायरेक्ट एलिगेशन केलें की हेजे ट्युरिजमाचे सगळें चल्लां तो एक एजन्सीक तेंच्यांनी, एक एजन्सी पयलीं आसताली जेजे आमी आरोप करताले ते गायब जाली. आतां दुसरी इव्हेंट एजन्सी आहा ती वयर सरल्या. तिजो टर्न ओवर वर्साक 60 crores जाला. आनी हो म्हणपाक लागलो 60% घेता म्हणपाक लागलो. मागीर तेजो ऑफिसर आहा तो डायरेक्टर तो 5% घेता म्हणून अशें तेणी हावजा भितर आरोप केले. आनी एक पळोवपाक मेळ्ळें की ते आरोप जाले उपरांत रिएक्शन रुलींग सायडीच्यान नासलें. फक्त रोहन एकटोच ते फायट करतालो. आर्ग्युमेंट जाले आनी तितले भितर तो क्वेश्चनावर तेन्ना सोंपपाक येयलो, तो सोंपलो. पण अशे आरोप जेन्ना सिरियस आरोप जाता तेन्ना रुलींग पुरावे दी म्हणटा वा ते सगळे मेळोन एक वांगडा अटॅक करता एकटोच सोडलो आनी एक्सपंज करपाच्यो त्यो बी गजाली थंय येयलो ना अशें हे क्वेश्चनाक जालें. मागीर त्या क्वेश्चनाचेर तो क्वेश्चनावर सोंपलो. तेजे उपरांत दोगांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. विजयान आपले मुद्दे मांडपाक परत प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. रोहनान तेजे फाटल्यान आपले मुद्दे मांडपाक प्रेस कॉन्फरन्स भायर एसेंब्लीच्या भायर घेतली, आपल्या चेंबरांनी घेतली.
एक रोहनान किती मुद्दे मांडले ताजेरय आमी येवया. बट जॉयल बाब, सुरवात अशी की हो जो क्वेश्चन अवर जो सुरू जाल्लो तो लास्टाक 16 to 60 इतल्याचेर पावन सोंपलो. सो एका वटेच्यान 16 बीचो आरोप आनी दुसरे वटेच्यान 60चो आरोप, अशी एक विचित्र परिस्थिती भितर हो क्वेश्चन अवर सोंपलो. पण मुद्द्याचेर येवया. मुद्दो जो आशिल्लो तो म्हळ्यार ट्रॅव्हल मार्ट्सांचो, किंवा आमी स्पेना वचून कितले ट्युरिस्ट हाडले, दिल्ली वचून आनी कितले दिल्लीकार आमी गोंयांत आपयतात, असो एक प्रश्न साहजीक पडपाक शकता. When you heard that discussion, what was your impression? See, the question which was raised by Vijay was very, very important because प्रमोद, आम्ही आता कितलीच वर्सां जालीं हे ओवरसीज टुअर्स, फॉरेन टुअर्स और फॉरेन ट्रॅव्हल मार्ट और रोड शोज अशें आयकत आयल्या. अशें जाल्लें आसा की फाटीं टुरिजम मिनिस्टर आपले फॅमिली वांगडाक बीन गेल्लो आसा आनी तेजे वयल्यान कॉन्ट्रोवर्सी बी जाल्ली आसा. सो नाव द क्वेश्चन इज हियर, वॉट विजय वॉज ट्रायंग टू गेट is accountability. What is the accountability for this money? It's almost around 100 crores over the last 3-4 years, which has been spent. And if you are also spending around 28 crores to promote yourself within the country, then what kind of a tourist you are looking at? It's a very valid kind of and a very important kind of a question. Why? Because on one side we are looking at quality tourism. You are floating concepts, different concepts, like heritage tourism, मागीर circuit tourism आनी खुबशी गजाली हें केल्ल्यो आसा, स्टेकेशन आसा. So हितून भितर what kind of a tourist you are looking at, whether you are looking at the national tourist, there is emphasis on the national tourist to open more, or whether you are going to change the face of tourism in the long run, whether this is a step in that direction. Again, परतून मुद्दा काढला विजयान की Spain, you have traveled, your team has traveled in the last 3 years 4 times to Spain. So, and how much of Spain tourists have come to Goa? That was, so immediately we may not get that kind of a response, but as a tourism minister, I think you have to account for this. You have to account because it's public money, it's big money, it's around 100 crores. So I think it's very much valid that Vijay is seeking that accountability. Now against this backdrop, Pramod, is another question is we are looking at the state's holding capacity or the beach carrying capacity or states carrying capacity. आता पयर फाटीच सुरेश प्रभून तो हें काडलो question काढलेलो की it is very important that the state has to understand its capacity. आता तितून भितर आमी हेंय करता. So where is the direction? What we are looking at, or how many tourists we are expecting? Whether the state can hold it. There are so many other things which are actually working in tandem. So Tejo Ilan, I think it's a very, very important question to raise, and तितून भितर आतां रोहनान तो आन्सर दिल्लो, काउंटीन तो आन्सर दिल्लो, saying that it is we are presence has to be there because other states have to be there. Also that also is not out of place. It absolutely, just because we are getting tourists, it doesn't mean we can sit quiet. We have to promote ourselves. But at the end of the day, accountability, you cannot run away from accountability. In the past, tourism ministers who have gone there, given the background what we have faced in the past, I think there has to be, this money has to be accounted. What is the benefit for Goa as a tourism destination? Yes. हाजो तुगेलो हिशोब डेफिनेटली जाय. पांडुरंग बाब, तुम्ही ह्या विशया कडेन कशें पळयतात? कारण हो विशय असो की सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंटा भितर तो कॉन्ट्रोवर्शियल थारला. आज ह्या वटेच्यान आशिल्ले ते त्या वटेच्यान गेले, त्या वटेच्यान आशिल्ले ते ह्या वटेच्यान आयले. बरी एक स्टॅटिस्टिक्स जी विजय बाबान सांगली की जेन्ना ह्या विशयाचेर टीक सुरू जाली तेन्ना आमी 30 लाख खर्च जाता म्हूण तुगेलो बोवाळ करताले म्हूण, आनी आज तोच खर्च 5 कोटींचेर पावला. सो पयशे वाडत आसात, खर्च वाडत आसा, टिकाय तशीच आसा. फरक कितें पडटा काय कितें? फरक सगळ्यांत व्हडलो फरक असो की ज्या वेळार रोहन खंवटे जेन्ना आमदार आशिल्ले आनी ऑपोजिशनान आशिल्ले आनी विजय सरदेसाय तेन्ना रुलिंगान बीजेपी आशिल्ली. हो आमी विशय लक्षांत घेवपाक जाय. आनी बीजेपी जेन्ना ते करताली पळय रोड शो वेस्ट ऑफ मनी आसतालो, बीच क्लिनिंग स्कॅम आसताले. जेन्ना जेन्ना हो विशय येतालो, टुरिजमाचो विशय येतालो, तेन्ना ह्या सगळ्या लोकांनी विजय सरदेसाय, स्पेशली विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटे, आनी रोहन खंवटेनूच लोकायुक्ता कडेन आनी ACB कडेन कंप्लेंट फायल केल्ली आनी ताचेर इन्क्वायरी जाली. मागीर हे सगळे करपी हेच लोक, आनी तेन्ना बीजेपीचे गव्हर्मेंट रुलिंगेन आशिल्ले. आतां रोहन खंवटे रुलिंगेन आसा, आनी कोइन्सिडंटली ती सगळी डिपार्टमेंट टुरिजम जे स्पेशल मेजर डिपार्टमेंट आसा ते रोहना कडेन आसा.
आनी आयज परत तेच 10 वर्सां उपरांत तेच आरोप आयज जावपाक लागल्या आनी त्या आरोपाच रोहनाचेर जावपाक लागल्या. म्हणजे तूं तेन्ना जे सांगतालो, म्हणजे आमी रोहनाच्या बाबतींत उलोवया की हे सगळे स्कॅमां, हे सगळे वेस्ट ऑफ मनी, जाल्यार आयज तूं जर तेच करता आसत जाल्यार मग त्या मंत्र्या भितर आनी तुज्या भितर व्हडलोसो फरक उरना. हे गोंयकारूय पळयता, सगळ्यांक हे कळटा ह्यो गजाली, क्लियर आसा. सो म्हाका दिसता की आयज युरी आनी विजयन जे काडले क्वेश्चन, जे फाटले 2 दीस तुजें म्हटले की क्वेश्चन वर आमी हे करूं नाशिल्लो म्हणून, सो सगळो जो राग आसा न्ही हय आनी हेच्यान दाखयला, मॅच्युरिटी दाखयल्या ऑपोजिशनान, जे तरेन तेंच्यानी आज अभ्यासपूर्ण हे मांडलेले आसा. ऑब्वियसली तांच्या मदीं मागीर दोगांय मदीं कमिशना वेगळ्या वयल्यान जो वाद जाला तो वेगळो विशय. पूण जे इल्लिगली म्हणजे कितें कितें रॉंग चल्लेलें आसा डिपार्टमेंटान ते तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केला. स्पेशली रोड शो जावचे न्ही, रोड शोचेर इतके पयशे खर्च करतात अशें म्हणून 10-12 वर्सां पयलीं म्हणजे 2012, 13, 14, 15, 16 मेरेन हेच लोक बोवाळ मारताले. आनी आयज रोड शो आमी करता आनी त्या देशांतल्यान आमकां टुरिस्टूय येयना. बीच क्लिनिंगाच्या नांवान आमी बोवाळ मारताले आनी आज बीच क्लिनिंगाच्या नांवान आमीच 200 जवळ 260 कोटी म्हळ्यार तूं कितले प्रमोद जाले जाणा तूं. 260 कोटी म्हटल्यार 1.5 लाख गृह आधार लोकांचो 1 वर्साचो पेमेंट जालो. 1.5 लाख दयानंद सामाजीक सुरक्षा लोकांचो 1 वर्साचो पेमेंट जालो. सो इतले पयशे जर आमी हे एका प्रायवेट एजन्सीचेर घालता आसत, तुमच्या कडेन टुरिजम कॉर्पोरेशन आसा, तुमच्या कडेन ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, तुमच्या कडेन टुरिजम डिपार्टमेंट आसा, हे सगळें तुमच्या कडेन आसतना तुम्ही प्रायवेट एजन्सी करता आनी तितून ही सगळे पयशे थंय जर घालता आसत जाल्यार कोण तरी तुमचे आरोप करतलोच. कारण तुमी करी आशिल्ले 10-12 वर्सां पयलीं हेच आरोप. हय स्वताचे फेस करचे पडटले तुमकां आनी लोकांक सांगचें पडटलें की ती स्कॅमां न्ही म्हणून. म्हाका पांडुरंगाची एक गजाल खूब आवडली की लौकीक फाटल्या 10 वर्सां भितर टुरिजम मिनिस्टर बदलले, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बदललो, आनी खंयचे तरी खात्याचे मिनिस्टर बदलले, सरकार बीजेपीचेच आसा. सो फाटले 10 वर्सां भितर सरकार दुसऱ्याचें आयिल्लें ना. आतां हो फॅक्ट म्हाका दिसता परत विरोधकांनी मातसो सांगपाक जाय विधानसभे भितर की मंत्री बदलल्यात, तुमचें सरकार बदललें ना म्हणून. सो त्या दृश्टींतल्यान आमी दुसऱ्या विशया कडेन ह्या म्हत्वाच्या तोम्या उदकाचो प्रश्न जो आयलो तो, आनी त्या प्रश्नाचेर म्हाका एक लौकीक कितें जालें तें तुवें सांगचेंच, पण त्याच बरोबर म्हाका एक खूब इंट्रस्टींग तातूंत भितर जो पॉयंट आयलो ताजेर उलोवचें दिसता. तें म्हळ्यार गोंयकाराक सद्या दिसाक धड 2 वरां उदक मेळना, पण नवीन जी कन्स्ट्रक्शन येतात, व्हडली इमारती येतात, तांकां मात तुगेले उदका खातीर कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून सर्टिफिकेटी दिवप चलता. हें कशें? म्हळ्यार गोंयकाराक सद्याक मेळना 2 वरां उदक आनी फाल्यां इतली, आनी एका आमदारान तो प्रश्नूय काडलो की तुमी अशें जर दीत रावले 2 वरां मेळटा 1 वर मेळटलें, फाल्यां 1 वर मेळटा तें अर्द वर मेळटलें. मुख्यमंत्र्यान मागीर ताजेर सांगलें की आमी इतली वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बी घालतात, हें करतात तें करतात. बट फ्रॉम अ प्लॅनिंग पर्स्पेक्टीव ऑर एन एडमिनिस्ट्रेटीव पर्स्पेक्टीव, डोंट यू थिंक वी आर गोईंग समवेअर हॉरिबली रॉंग? प्रमोद, हो विशय जेन्ना हो कॉलिंग अटेन्शनाचो विशय आनी कॉलिंग अटेन्शन घालपी विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार आरजीचे आनी काँग्रेसीचे कार्लोस यांच्यांनी विशय घातलेलो आनी हो असो विशय तो सगळ्यांक लागता. दोन्ही कॉलिंग अटेन्शन आसले ते विशय सगळ्यांक लागता ते आसले म्हणजे चडशे आमदार तेजेर उलयले आनी वेगळे वेगळे एरियेतले वेगळे वेगळे प्रश्न डिस्कशनाक येयले की उदकाचो कसो प्रॉब्लेम जाता. विरेशाक आनी त्याच बोळा भितर एश्युरन्सूय मेळ्ळें की 3 म्हयन्या भितर तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले जे कोणाक नळ मेळना ते दिता, फक्त तेणी लिस्ट दिवचें पडटलें. तेजे खुबशे आरोप जाले ते हर घर नल से जल म्हणून त्यांनी 100% गोंयान जाले म्हणून जे क्रेडीट घेतलेले पयलीं तेजेर आरोप जावपाक लागले की प्रत्येक आमदार आपल्या एरियेतले खंय नळ पावना ते सांगपाक लागले. आनी हे सगळे आरोप जाले उपरांत सगळे कडेन प्रॉब्लेम येयले उपरांत सीएमाचो जो रिप्लाय आसलो तो इंट्रस्टींग आसलो, कारण तेणी थंय मान्य केलें 24 वरां दिवप 24/7 दिवप शक्य ना, बट एटलिस्ट 4 वरां मेळपाक जाय. प्रॉब्लेम खंय खंय जाता, लिकेजीस खंय आहा, लोक कशे लिके ते सीएमाक बारीक गजाली एक्सप्लेन करचे पडले. लोक आपले मिटर सोडून मिटरा कडेन उदक पावच्या पयलीं जे पायप आहा थंय आपले बायपास करून कशें उदक आपले गाडयो धुवपाक वा झाडां शिंपपाक वापरता आनी मागीर फक्त जे 16 क्युबिक मिटर फ्री मेळटा तितल्याच मिटरांतल्यान वयता आनी बाकी सगळे ते मिटराक पावच्या पयलीं कशें येता. बोरवेलीचे ते उलयले, कन्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना बिल्डर कशें उदक चोरून वापरता तेजेर उलयले. बोरवेलीचे तेणी म्हटलें 10 लाख फायन करतलो आपूण म्हणून जर इलिगली बोरवेल मारता तेजेर. मागीर तो हो प्रश्न येयलो की नवे प्रोजेक्ट येता तांकां कशी परमिशनां मेळटा. थंय तेणी
तेणी सांगलां की थंय आतां फक्त तांकां सर्टिफिकेट लागतली अवेलेबिलिटीच्यान ते बेजिसाचेर तांकां उदक मेळटलें म्हणून आनी तेजे फुडें ते जे स्लम एरिया वाडटा आनी तांकां वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हेल्थाक लागून ते हेल्थाच्या हितूंतल्यान डायरेक्ट ग्राउंड्साचेर मेळटा. थंय एमेंडमेंट्स करतलो तेंचे रुल्सा भितर तेंचे कायद्या भितर ह्यो सगल्यो गजाली एक कॉलिंग अटेन्शन येतल्यान म्हणजे पळोवपाक मेळना म्हणजे इतली सोल्युशन्स दिसपाक लागलीं जी फुडें जावपाचीं आहा. सो चडशे इश्यू तेणी सॉल्व करपाचे एश्युरन्सीस सीएमान हे कॉलिंग अटेन्शन म्हणजे सगळेच आमदार उलयले, चडशे रुलींग आमदार उलयले आनी तेंच्यांनी प्रश्न मांडले. सो खुबशी सोल्युशन्स भायर सरतना दिसली सीएमा कडल्यान. कांय जाणांनी हर घर नळ ना हें सांगलें, कांय जाणांनी हर घर नळ आसा पण जल ना हें सांगलें. आनी एक तुवें विशय जो जोयल काडिल्लो खूब बरो विशय तो जो तुवें फाटल्या इशूचेर काडिल्लो तो हांव ह्या इशूक लिंक करता तो म्हळ्यार गोंयची कॅरींग कॅपॅसिटी कितें काय म्हूण. आय थिंक उदक ही एक अशी गजाल जातूं भितर आमी ही कॅरींग कॅपॅसिटी क्वॉन्टिफाय करपाक शकता की गोंया भितर गोंयकाराक कितली वरां उदक मेळटा. आनी आनीक जर भरमसाट अशीच जर कन्स्ट्रक्शनां येत रावलीं, अशें जर हजारांनी तुगेले फ्लॅट्स येत रावले जाल्यार गोंयकाराक कितलीं वरां उदक मेळटलें. आय थिंक दीस इज मॅथमॅटिक्स, एरिथमॅटीक. सो कॅरींग कॅपॅसिटीचो जेन्ना प्रश्न येता, डू यू थिंक दॅट उदका सारके बाबतींत सुद्दां आमी कॅरींग कॅपॅसिटी विसरल्यात, प्लॅनिंग विसरल्यात आनी आज जेन्ना आमकां 2 वरांच उदक मेळटा तेन्ना आमी हांगा फुडली प्लॅनिंग करतात बट इतली क्रिटिकल मुवमेंटाचेर करतात. Pramod, then states carrying capacity and beach carrying capacity is two different concepts. Correct. I think beach carrying capacity is been entrusted to NIO now, but state carrying capacity, which Suresh Prabhu has said recently, is something which is very, very important for the state in all sectors, in all spheres. Now, आता पहिला this water issue has been there. If you go through the archives of this break hour, you will see in every break hour you have addressed this issue. Every session. And the same set of questions are seen in the assembly. We are facing the same answers, same replies, same assurances. Nothing is moving on the ground. Like, I'll take you back maybe in December 2023. Subhash Shirodkar had assured on the floor of the House by December 2024 म्हणल्यार water सामकें scarcity येतली म्हणून सारकी. Now we have come back in July. We are still struggling with the thing. Her girl नळ तेजेर आयले पावले सगळे. We have come to a situation where forget about 24/7 water supply. We are not even getting 4 hours. And निलेशाचो उगडास केलो मागीर असेंब्लीन की निलेशान तरी बरें सांगिल्लें की खरें सांगिल्लें आशिल्लें की हय सारकें. सो यू नो दॅट 24/7 इज नॉट पॉसिबल, एटलिस्ट 4 hours इज पॉसिबल. तेज्या फाटल्यान दिलायला लोक उठले आनी म्हणपाक लागले की एटलिस्ट 4 hours तरी आमकां तरी मेळत ना, आमकां ऑल्टरनेट डे मेळटा तें जाल्यार few hours. सो आनीक एक दीस ऑल्टरनेट डे चुकलो जाल्यार देन यू हॅव टू वेट फॉर 4 days. आय मीन ही परिस्थिती प्रमोद, आय मीन this is bizarre. This is the state we are in. I mean, we are struggling for water and see, it's raining and we are flooded and it's, you know, places are inundated, flooded, everything. Carrying capacity जो मुद्दो कित्याक काढलो, we don't have water crisis. We have treated water crisis. उदक ना न्ही, उदक आसा, ट्रीट केल्लें उदक ना आनी सप्लाय प्रॉब्लेम आसा. ट्रीट केल्लें उदक आनी सप्लाय हो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम, एक्झॅक्टली प्लॅनिंगाचो प्रॉब्लेम, हो एक्झिक्युशनाचो प्रॉब्लेम. सो व्हाय इज सी लायन्स रिप्लेस करता म्हणून लास्ट टायम म्हणिल्लें, लास्ट सेशनान वी आर सेइंग दॅट वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग दोज ओल्ड लायन्स. आतां हे सेशनान तोच मुद्दो परतून व्हाय इज दिस इश्यू नॉट moving forward? Why are people not saying 2024 म्हाका दिसता 2025 जालें आज, बरोबर? सडनली आज 2024 डिसेंबर जो आशिल्लो तो 2025 जालो. आतां पळय, वी आर एड्रेसिंग द सेम सेट ऑफ इश्यूज, सेम प्रॉब्लेम्स. वी आर नॉट मुव्हिंग फॉरवर्ड. लास्ट टायम इफ यू आर गेटिंग 2 hours ऑफ वॉटर, आतां तरी लोकांनी म्हणिल्लें आतां तरी आमकां 4 वरां मेळटा म्हणून, देन एटलिस्ट दॅट वूड हॅव बीन सम कायंड ऑफ प्रोग्रेस. म्हटलें की शॉर्टेज लिकेजीस ज्यो आहा त्यो टॅप केल्यो जाल्यार शॉर्टेज इश्यू जावचो ना. म्हणजे तो ते उलयताले तेजे इतल्यो लिकेजीस आहा काय दिसपाक लागले की इतलें उदक आमचें लीक जाता, खंयच्यान इतलें उदक चोरप जाता. लिकेजीस टॅप जाल्यार सगळ्यो उदकाचो प्रॉब्लेम then sort it out. Who stops you from sorting it out?
For the last 3-4 years we have been hearing the same thing, water theft, Correct. water storage, आणि आता आयला ते builder use करता म्हणून, and now he said that anybody who is using bore wells illegally, you will have to Joel, what find you them. are basically saying that the headmaster of the school Yeah. cannot say that there is no discipline in the Yeah, school. yeah, absolutely. he has no liberty to say that. He has to put the discipline in place. He has to put things in place. पांडुरंग बाब, हो जो उदकाचो प्रश्न येता आनी तो म्हाका दिसता चड कित्याक लागता आमकां, भायर घोग्यांनी पावस पडटा आनी नळाक जेन्ना उदक येना किंवा सारकी येना किंवा खदोळ येता तेन्ना म्हाका दिसता गोंयकाराक तकलेर हात मारपाची पाळी येता. आज आमी ताची फाटली कारणांय आयकलीं, ताजे सोल्युशन्सूय आयकलें. तुका दिसता फुडल्या सेशन मेरेन ह्या 2 वरांची 2.5 वर तरी जातली? उदकाचो विशय हो आयचो न्ही. 2007 जेन्ना जायका प्रोजेक्ट जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन सुरू जाल्लें हय. त्या टायमार सर्वे जेन्ना केल्लो तो सर्वे फुडली कितलीशीच वर्सां तसोच आशिल्लो. म्हणजे 40% उदक जें आसा तेजी गळटी जाता वाटे किंवा चोरी जाता, जे लास्ट सोर्सा मेरेन पावना. ज्या सोर्सांतल्यान तें उदक भायर सरता थंयसरल्यान ते लास्ट मनशा मेरेन तें उदक पावना, ते वाटेन वयता, वाटेन कोण तरी काडटा किंवा ती लिकेज आहा तेका. असो रिपोर्ट 17 वर्सां पयलीं केल्लो तयार. आनी आयजूय सिच्युएशन गोंयांत तीच आसा. सुदीन ढवळीकर मदीं एकदां म्हणटालो की आमी जे पिवपाक उदक दिता लोकांक ती लोक शिंपपाक घालता म्हणून. ती इतके फिल्टर जावन तें उदक आमकां येता आनी लोक ते शिंपपाक वापरता असो तेन्ना आरोप आशिल्लो. हे सगळें जाता तें बरोबर आसा, पूण जी लिकेज आहा उदकाची जी फाटल्या 17 वर्सांन केन्नाच कोणी स्टॉप करूंक शकना. आनी आयज 17 वर्सां उपरांत जाच्या कडेन PWD आसा तो राज्याचो मुख्यमंत्री जर सांगता आसत की मोठ्या प्रमाणात राज्यांत उदकाची चोरी जाता, उदकाची गळटी जाता म्हणून, जाल्यार हेच्या पेक्षा दुर्दैव ना. म्हणजे हे करपाक जाग्यार घालपाचें कोणी हे? करेक्ट. हे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणून तुमी पळोवपाक जाय न्हू तें. आनी ह्या राज्यांत कसली चोरी जायना अशी आसा? उदकाची चोरी जाता म्हणटात तुमी, लायट चोरतात, जमनी चोरतात, कितें उरला कितें चोरपाचें? घराय फोडटात आनी जागणेय सगळे चोरतात. सगळे चोरांचें हें जाल्लें आसा. सो हें थांबोवपाचें कोणी? ही लिकेज कोणी बंद करपाक जाय? ही गव्हर्मेंटाचें काम. तुमी आमकां परत परत येवन एसेंब्लीन सांगू नाकात. तुमची फाटली उतरां काडून पळय सगळ्या PWD मिनिस्टरांची. निलेश काब्राल खरें उलयलो म्हणून तो घरा गेलो. सो म्हणजे हांगा फटींग उलोवन आमकां सांगतात काय कितें हे सगळे जाण उदक सगळ्यांक मेळटलें म्हणून. आनी तो बोरवेल म्हणटा पळय, जे लोक चोरी करपाक उदक बोरवेल मारतात, जे टँकर भरून माफिया व्हरतात पळय हे सगळे, ती वेगळी चोरी. पूण लोकांक उदक ना पळय त्या लोकांनी जे आपल्या सोसायटी करून जे बोरवेली मारलेले आसा पळय त्यो लिगल. तांकां गरज आहा, कारण तुमच्या कडेन उदक दिवपाक जायना. ही ह्या राज्याची सिच्युएशन आसा. ह्या राज्याची परिस्थिती अशी आसा की सरकारा कडेन जायना उदक पावोवपाक लोकांक, म्हणून लोकांक ते लोक खंयच्यान तरी काडचे पडटा न्ही. बरोबर. हो विशय आसा. तो तुमी लोकांचेर ढकलू नाका. चोरी करतात, बोरवेल मारतात, हो विशय न्ही. विशय असो आसा की तुमी उदक कितल्या लोकांक पावयतात. पांडुरंग बाब, तुम्ही चोरयेचो विशय काडलो. आता मुखाल्ली विशया कडेन वता की चोरी जावची न्ही म्हणून ज्या प्राण्याचेर आमी अवलंबून असतात तो प्राणी म्हळ्यार कुत्रो. आनी त्या कुत्र्याचेरूय आज इतली चर्चा जाली विधानसभेक स्ट्रे डॉग्सांचेर. ती आमी चिंतलें नाशिल्लें की ती तुगेली इतली चालू उरतली की जेवणा वचचे पयलीं लंच ब्रेकाच्या उपरांत सुद्दां हाजेर इतली चर्चा जातली म्हणून. ही चर्चा आयकून लौकीक तुजी ज्ञानाक कितें भर पडली हाजे वेल्यान हांव सुरवात करता. पयलीं म्हाका खबर नासलो इतलो म्हत्वाचो विशय म्हणून आयज तो कॉलिंग अटेन्शनान येयलो स्ट्रे डॉग्सांचो विशय. संकल्प आमोणकरान मांडलो तो की कशे लोकल रेजिडेंटाकूय त्रास जाता, कशे ट्युरिस्टाकूय त्रास जाता. आनी तेजेर एक एक करून सगळेच आमदार उलोवपाक लागले, स्पेशली ट्युरिस्ट बेल्टांतले, की ट्युरिस्ट येता तांकां कशे त्रास जाता, लोकली लोकांक कशे त्रास जाता. थोड्यांनी उपाय सजेस्ट केले, थोड्यांनी घरान सुद्दां कुत्रो पोसता ताका तेजे नोंदणी आसपाक जाय, रजिस्ट्रेशन आसपाक जाय, असले उपाय सजेस्ट केले. पूण आयज जे ह्या विशयाचे डिटेल डिस्कशन जालें तेन्ना कळ्ळें की हो विशय खूब गंभीर आहा आनी ताका त्याच लेवलचेर उपाय काडपाची गरज. पण आतां CMान जेन्ना रिप्लाय दिला, पण तेजो मेन रिप्लायन एकूच मेन मुद्दो आसलो की आपूण एक पॉलिसी हाडटा म्हणून हे सगळे हेजेर 2-3 म्हयन्या भितर एक तेजेर धोरण तयार करुया म्हणून तेणी रिप्लाय दिला. पण जे पद्दतीन सगळे आमदार ह्या विशयाचेर उलयले तो विशय खूब पयलीं केन्ना असो डिस्कस जावनासलो आनी आयज तो असो फर्स्ट टायम असो डिस्कस जाला इतले डिटेलान. हांगा पांडुरंग बाब म्हणटा मनशा खातीर केल्ली धोरणां चालीक लायनात, आतां कुत्र्या खातीर केलें तें कितलें चालीक लागतलें तें आमकां घडये पळोवचें पडटलें. जॉयल, द इशू इज जेन्युइन. Yes. Keeping the lighter vein aside, the issue is genuine. However, whether that genuine issue has a genuine solution. See, Pramod, genuine solution also yet you will have to debate it now on the House. They have said that they will come out with a solution. CM has issued. Yeah. I mean, it's very positive. But see this chain of sequence. You know, there are about 11
attacks in recent past, Yes. you know, in the last 3-4 months, 11 attacks. Mostly in that belt, Betalbati, Benauli belt, you know, Correct. where tourist flow is there. And इतले अशे भयंकर जाल्ले आसा की तेणी सामके तांकां हें करून सामके one cyclist was like Correct. torn apart, another Bollywood actor was attacked, and अशे very very deadly and serious attacks on people, on tourists. So तितून भितर आमी विचारूंक गेले की like what could be the solution? Maybe they are hungry, they are starving, and they are looking for, they're getting aggressive and all of that. That is fine. But the fact is that nobody seemed to be interested in addressing the issue. Nobody had visited. आमचो staff थिंगा गेलो आनी विचारपाक लागलो to this fisher folk and maybe people who are always on the beach. Like there is one person called Pele who is very famous Yes. in Benauli. So ते कडेन विचारले की बाबा government, has anybody come from the tourism department? Has anybody addressed this issue? सर हांगा कोण येवंक ना, कोणाक पडलेले ना, अटॅक करीत आसा सुणे आतां देखून आसा पळय पळय कोणाक हें पळोवंक ना. सो व्हाय दीस सॉर्ट ऑफ एन एटिट्यूड? इफ दीस इज सो सिरियस एन इश्यू, डू यू रिक्वायर people to discussion in the assembly to address it. yeah, discussion in the assembly, forget the discussion in the assembly. Do you wait for people to be beaten, torn apart, and there is some kind of a this thing, Yeah. crisis there? And when you are talking about ani कितें जाल्यार रोखडेच तुमी म्हणटा ना it will impact tourism म्हणटा, हें जायना impact tourism. This is probably the most Yeah, severe because fear psychosis. the reels, Aye. the reels have already gone Correct, viral. Yeah. So yeah. आनी एक गजाल म्हणजे डिस्कशन करतना एका आमदारान कुत्र्याची सायकोलॉजी कशी आसता ती सांगली. स्पेशली आमी पळयता कोवीड जाल्लो तेन्ना हे स्टार्ट जाले खुबशे, पयलीं लोक कुत्र्यांक वाडटाले खुबशे लोक, बट कोविडा टायमाक ते हें वाडले, खुबशे जाण तितून येयले भितर की कूक करप फूड आनी जे कुत्रे रस्त्यार आहा तांकां वाडप. सो तेंच्यांनी खुबशे आमदारांनी तेजी सायकोलॉजी सांगली की खंयचे बिल्डिंगे सकयल जर कोणी वाडटा जाल्यार तो कुत्रो मानता की ही आपली बिल्डींग आनी हेजें आपणी प्रोटेक्शन करपाक जाय. कोणी शेकवालो जर शेका भायर जेवण घालता तो ते एक्चुली शेकाक प्रोटेक्शन दिता, आनी थंय कोणी येता भितर, तो कस्टमर आसूं वा तो सोयरो आसूं वा तो वॉकिंगाक वचपी आसूं, तो तेजेर परकी एटॅक, म्हणटा. ताका तो परकी दिसता आनी आपल्याक ह्या घराचें प्रोटेक्शन करपाक जाय, आपल्या स्ट्रक्चराचें प्रोटेक्शन करपाक जाय. हें आयज समजूं गेलें. म्हणजे आमदार सांगताले की कुत्र्याची सायकोलॉजी कशी आसता. सायकोलॉजीचेर चर्चा जाल्ली. पांडुरंग बाब, कुत्र्या सारक्या आतां कुत्रो हो असो प्राणी, इमानी प्राणी, ताजेर चर्चा जावप हातूंत भितर कांय वायट ना. सोल्युशन आयलें काय म्हण, हो प्रश्न इतलोच. सोल्युशन म्हळ्यार प्रमोद कितें, आमी ल्हानपणांत पळयताले की एखादो कुत्रो जर मस्ती करता न्हू जाल्यार ताका पावसान कितें करतालो, कोण तरी ताजो ओनर जो आसा तो व्होरोन घालयतालो न्हंयेन. ताच्या उपरांत आमी शारांनी पळयले की जो मस्ती करता पळय ताका कोणा तरी आपयताले एकट्याक बंदूकवाल्याक आनी ताका सांगताले ताका उडय म्हणून. सो आतां ती परिस्थिती ना, कुत्र्यांक बी मारपाक मेळना. सो आतां कितें आहा, आतां NGO की एटलिस्ट ते काम करता. आतां आमी सरकाराक सांगपाक गेल्यार तुमी कुत्री मातशें सांबाळा म्हणून, ते म्हणटा आमचेर ते जातले आमी कुत्री सांबाळा म्हणटा म्हणून. सो एटलिस्ट ते नाका, पूण जे NGO बावडे बरे प्रामाणीकपणान काम करतात पळय, तांकां आदार करा. तांकां तरी फायनान्शियली आदार करा. आनी सगळी जी भौतीक जी रस्त्यावयली कुत्री आसा, सुनी जी आसात न्ही, ती इतकी म्हणजे प्रमोद GMCन जेन्ना रॅबीज केस येता एखाद्या मनशाची, तेन्ना ते प्रकरण इतकी पळोवण जावं, इतली जतनाय घेवची पडटा आनी इतके सेन्सिटीव तो विशय. सो आमी जर हे सगळें अशें जर आतां जयलान सांगलें अशें पयर एक दिवाळी सुद्दां केस जाला न्ही, सो अशें जर केस जावपाक लागले न्ही, हे सगळे हे आमकांच हे सगळे त्रासदायक सगळे. एटलिस्ट जे NGO जे हे करतात, काम करतात कुत्र्यां खातीर न्ही, तांकां गव्हर्मेंटान फायनान्शियली सपोर्ट करपाक जाय आनी हेंचे सगळ्यांचे कंट्रोल हाडपाक जाय. करेक्ट. आमी जर सरकार तांचेर उपाय काडटलो म्हणाल ते केन्नाच जावचें ना. केन्ना जावचें ना तें. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. जशें म्हळें की कुत्रो हो खूब इमानी प्राणी, आनी जॉयलान ताका बरो शब्द वापरलो की तो टेरिटोरियल आसता. ताका अमूक एक वास्तू किंवा अमूक एक मनीस हो आपलो दिसपा लागता. तशें तांकां गोंयी घडये आपली दिसता आसतलें, आनी घडये गोंयाक सद्याचें कितें चल्लां जें तुमकां हावसाकूय पळोवपाक मेळटा, ते घडये पळोवन तांकां दिसलें आसतलें की हें बरोबर न्ही म्हणून. आनी घडये आमी गोंयाक जे रावता पळय ते गोंयकारच आमी एक एक गजाली करता त्यो जर पळयल्यो जाल्यार खरेंच त्या कुत्र्यांची सुद्दां तकली आवट जावपाची. सो हांव इतल्याचेर थांबतां. आज सगळे विशय डिस्कस जाल्यात, फुडाराक कितें जाता तेंय आमी घेवन तुमचे म्हऱ्यान येतले. आज इतलेंच. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. थँक्स अ लॉट फॉर गिविंग सच अ ह्यूज रिस्पॉन्स टू ब्रेक आवर पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.